आता खबरो विस्तारान। शेनवारा 4 फेब्रुवारी ह्या दिसा राज्यात गोय विधानसभेच्यो निवडणुका खातीर मतदान जाले। मात आखे मडगांव 8 नंबर बुथाचेर मशिनान बिघाड जाल्ल्यान ते बुथावयले मतदान फुडें धुकळिल्ले। उपरांत वेंचणूक आयोगान आदेश काडून आखेच्या 8 नंबर बुथाचेर म्हळ्यार टिबीकुन्ना सरकारी मुळावी शाळेत 7 फेब्रुवारीक मतदान जातले म्हण आदेश काडिल्लो। ते प्रमाण मंगळारा ह्या बुथाचेर शांतिकायेन मतदान जाले। लोकांनी मोठ्या संख्येन भायर सरून मतदान यशस्वी करून दाखयले। बुथाचेर 79.89% मतदान जाले। आरडी स्कोआ खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। This was projected by the media at the time of the by-election at the semi-final. You know the result of the semi-final. I don't have to tell you. I think same story will be repeated. मेरे ख्याल से by and large लोगों ने बीजेपी के खिलाफ कॉल दिया है। तो कांग्रेस के 25 आ सकते हैं, 26 आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, बिकॉज देयर इज ए वेव अगेंस्ट बीजेपी। सर कांग्रेस सरकार आए तो क्या ये ऐसा एक मोटो रहेगा कि डेवलप के लिए? काफ़ी मैनिफेस्टो है हमारा पार्टी का। मैनिफेस्टो पार्टीज मैनिफेस्टो विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। चलनी हो धाक मारते या तो चल सकती नहीं मैं, इसलिए मैं इसके ऊपर के आयो। तो क्या ऐसा आप एक्सेप्ट कर, मुझे क्या विश्वास करेगा कि एक वोट से हम एक गोवा को कितना चेंजेस होएगा? फायदा है नहीं, फायदे के लिए आयो। तकलीफ होती है ना ये वोट करने के फिर लिए। ऐसा ही सब लोगों ने वोट करना ही चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, वोट करना चाहिए। खूप इम्पॉर्टंट म्हणजे कितली जाणांकडे ही कार्ड्स आसा, सगळ्यान अशी सगळ्यांनी येवन हो वोट करपा जाय। तुमकां किती फॅसिलिटी आसा किती अपेक्षा आसा? कसं सरकार कितें कोण येतले न्ही तेंच्यांनी म्हाजे सारकी लोकांक मतलब अशी कॉमन शिक्षण मेळपा जाय आनी सगळे स्कुलान सगळे नॉर्मल सर्टिफिकेट्स मेळपा जाय। सगळ्या भशेन सेम म्हाका म्हाजे सारके लोकांक मेळपा जाय। आज रोखडे जाले म्हणटू पयर खूब आमी 2 वरां रावली हांगा। आतां म्हणजे आमी एक 500 रावली म्हणून आतां ओके, बट जाले कितें थोडे लोक जे जाणटे बिणटे आशिल्ले तांकां वचचें पडलें। एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 400 to 430, 440 votes. दिसता अपेक्षेप्रमाणे आज वोटिंग जातले डेफिनेटली लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह आसा। खरेंच तुम्ही स्वता जर पळयत न्ही ज्या तरेन लोक येवपाक लागल्यात पळय न्ही, वोदोळ्यान ऑलरेडी हांगा 40% वोटींग पाविल्लें आसा आनी ज्या तरेन लोक येवपाक लागल्यात लोकां मदीं प्रचंड जो उत्साह आसा हो पळयत जाल्यार दिसता की हे सदांचें न्ही, हे कितें तरी डिफरंट जे लोकांनी ठरयल्लें आसा। आनी हे डिफरंट जे लोकांनी ठरयल्लें आसा म्हाका खरेंच मनांतल्यान दिसपाक लागलां की हो जो उत्साह आसा दिस इज टू मेक चेंज इन मार्केट।